एज ए सिटीजन ऑफ गोवा कंट्री म्हण आमी अशें की म्हाका अशें दिसता की दोज हू आर रियली डिजर्विंग दोज पीपल शूड गेट द जॉब. म्हाका एकच सांगात की जॉब डिजर्विंग जो आसा ताका जर मेळचो जाल्यार ते डिजर्वेशनाची क्रायटेरिया कितें आसची? ना ना आसा तेका सांगता संदेश. सर एकूच मिनिट क्रायटेरिया कितें आसची जॉब मेळपाची? जॉब मेळपाची क्रायटेरिया म्हटल्यार एनालायज करपाचें प्रत्येक डिपार्टमेंटान. न्ही कोणाकय जॉबाचेर घेवपाक क्रायटेरिया कितें ताची? मेरिट बेजीस ऑफकोर्स. मेरिटाचेर सगळी जॉब जाता. सुप्रीम कोर्टान तर तांकां हें दिलेलें आहा कशे पोस्ट दिवपाचे, कशे मार्क्स दिवपाचे, कशें सिलेक्शन जावपाचें. राजेश पाटणेकराचो मतदार वा ताजो कार्यकर्तो मेरिटा भितर बसनाल्या कोता येता पूण ते 100 जॉब ताका ना हांव सांगता हांव सांगता तुका सुप्रीम कोर्ट राजेश पाटणेकर वर्कर इज अ क्रायटेरिया. संदेश एक सांगता तुका की सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसात आनी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे तुजे जे पळय कितें क्वॉलिफिकेशन आहा ऑन द बेजीस फॉर क्वॉलिफिकेशन युअर परफॉर्मन्स इन द युअर एज्युकेशन सिस्टम जे पळय आहा घरा तितून तुजे परफॉर्मन्स कितें हे पळोवन तेका ऑलमोस्ट इफ आय एम नॉट रॉंग 85% ऑफ द मार्क्स आर अलॉटेड फॉर दॅट. आनी तुजो ओवरऑल इंटरव्यू आनी बाकीचे पळय केला तेका हार्डली 15% मार्क्स आर अलॉटेड. आतां अशा वेळार हे खरोखरच सरकार जावं डिपार्टमेंट जावं खंयचीय संस्था अशें धर तूं हे ऑब्जर्व करता काय कितें हे त्या प्रमाणे वयतात काय कितें आनी वचना जर जाय समज ते करिना जर जाय जाल्यार आतां पर्यंत कोणूच परत कोण सुप्रीम कोर्टा कडेन कित्याक वचना कोर्टा कडेन कित्याक वचना दिस इज माय पॉयंट. हाचेर करता हें पळय आसा ही पद्दत पळय आहा कशी सिलेक्शन प्रोसेस करपाची ती करता अशें म्हाका दिसता. कित्याक आमचे नदरेक तशें कांयच येवंक ना. खंयच्याच डिपार्टमेंटान ते गायडलायन्स वायलेट केलेले आसा म्हणून आनी वायलेट केल्यार वायलेट केल्यार म्हाजो अनुभव असो आसा. आय विल टेल यू व्हेरी फ्रँकली मेरिटाचेर घेतिल्ले सगळे लोक फोन कशे मारतात तर मोबायलाचेर? मेरिट आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आर डिफरंट हे. पूण म्हाका आतां हो एक ओपन सिक्रेट कसो की जे मेरिटाचेर लेगून आसता ते एकाडे वयताच पॉलिटिशियना कडेन आपल्या आमदारा कडेन वा आपलो मंत्री मंडळ ताचे कडेन वयताच आनी ते कडच्यान ते येता भरती जाता तेंची. म्हणून जेन्ना तांकां एटेंडन्साक वा आनी कित्याकूय लागून जरी तर मातसो चिमटो काडीत जाल्यार डेफिनेटली फोन करता अशें आमकां. हांव एक तुका सांगू मागीर तुमी मुखारलो पॉयंट सांगात. म्हाका एकच गजाल सांगात तुमी आतां म्हणटाले की कांय जॉब दिले म्हणून कांय हरकत ना त्या मनशाक तांणी प्रॉमिस केलें एक आमदारा कोणा बेसिकली देर आर 2 मेरिट्स. एक मेरिट तुजें एज्युकेशनल मेरिट ओके आनी त्या मेरिटा भितर 10 जाण आसात आनी जर पोस्ट जर 4 आसात जाल्यार त्या 4 पोस्टां खातीर बेसिकली दी एडिशनल पॉलिटिकल मेरिट वीच इज रिक्वायर्ड तें जाचे कडेन आसा ताकाच तुमी जॉबाचेर घेतले आनी ज्या 6 लोकांक पॉलिटिकल मेरिट आसचेना तो पॉलिटिशियना कडेन वचचो ना तो पयशे दिवचो ना जॉब विकता म्हणून सांगतात तरी तो जॉब विकत घेवचो ना ताका तुमी जॉब दिवचे ना. ना कितें आसा संदेश पळय आतां कितें आहा देर आर मे बी सम 3-4 पीपल दे आर ऑन इक्वल एका हेजेर अशें धर तूं एकाच रँकान अशें धर तूं आनी भितून कितें आसा नाय म्हटलें तरी अशें धर तूं तो पॉलिटिकल इंटरव्यू म्हणजे कितें शेवटी हांव समज एक खंयच्या कॉस्टुडियन्सीन आसा आनी 4 जाण जे पळय दे आर ऑन पार इच अदर आनी अशा वेळार समज जर एक कोण म्हाज्या कॉस्टिट्युशन जर आसलो जर जाय जाल्यार इट इज बाउंड विथ ह्युमन नेचर. फाल्यां कितें आहा जेन्ना तूं कॉस्टिट्युशन जेन्ना पळय ह्युमन नेचर ऑर इट्स नॉट पॉलिटिकल. आय विल टेल यू वन थिंग ह्युमन नेचर म्हणजे अशें आसा की प्रत्येकाक दिसता की म्हाज्या कॉस्टिट्युशनचो मनीस हांवें ताका खंय तरी प्रिफरन्स दिवं कारण तो म्हाज्या बरोबर रावलेलो मनीस. आज कितें जाल्लेलें आहा संदेश की आज अशी परिस्थिती जाल्ली पॉलिटिकल आमी एका टायमार जे वेळी पॉलिटिक्सान जेन्ना पळय आसलेली 1975-77 धर तूं ते 1990-99 पर्यंत धर तूं किंवा भाऊच्या टायमार धर तूं की अशा तरेचे जॉबाक लागून खंय हें जालें ना. आतांची परिस्थिती थोडीशी बदललेली आहा. कारण कितें तेका तूं पॉलिटिशियनाक रिस्पॉन्सिबल धरूं नाका तूं तेका सर्वसामान्य मनीस हो सुद्दां तितकोच जबाबदार आसा हें तूं लक्षांत घे. म्हणजे तुमगेलो तो मनीस जॉब दिलो ना जाल्यार तो तुमकां मत दिवचो ना म्हणजे अर्थ असो आसा की तूं जर ताका जॉब दिना तो तुज्या वर रावना. सो मतदार ब्लॅकमेल करता आनी तुका शेवटी तुका कितें आहा शेवटी तुका जर पॉलिटिक्सान जर रावंक जर जाय तुका जर 10 जाणांनी सोडून 1-2 जाणां जर कामां जर करपाचें आहा जाल्यार शूड बी इन पावर. तुजे कडेन पावर ना जर जाल्यार तुज्या फाटल्यान कोण रावना. दिस इज माय एक्सपिरियन्स आय एम टेलिंग यू फ्रॉम 1999 ऑनवर्ड आमी काय केन्ना कोणा कडेन पयशे घेवन जॉब दिले ना जावं कोणाक थंयसर फावरान जॉब दिवपाचो प्रयत्न केलो ना. तुमी म्हणटात ते प्रमाणे सर अशें दिसता की तुमी हें कोत्ता तांकां सपोर्ट कोत्ता हें करपाक एम्प्लॉय जावपाक आनी ताकाच लागून ते फोन करूंक पावता आनी हेका लागून डिसिप्लीन मातशें उणें जाता. कित्याक एटेंडन्स म्हण वो जर तूं आनी कितें तांकां जर सांगलें कितें चिमटो काडलो कित्याकूय लागून आनी कितें कामाक सारकें पेंडींग दवरलां वा आनी कित्याकूय लागून जाल्यार ते रोखडेच हेड ऑफ डिपार्टमेंटाक जो आदीं पळय रिस्पेक्ट आसतालो आदले तेंपार आमकां उगडास जाता. आमी जेन्ना नेवेच भरती जालेले सरकारी नोकरेन
तेन्ना आमचो सुपरिटेंडंट हेड क्लर्क लेकून पास जाता आसतना बेश्टेच तर कॅन्टिनान वयता वा टॉयलेटान वयता आमी ताका भिवून लिखताले पूण ती परंपरा आतां ना आतां हें पळय आहा ते चेंज हांव एक जाता सांगू तुका व्हेरी फ्रँकली हांव तुका सांगू सर आम्ही- सेइंग इज बेसिकली इट इज लिडिंग टू केओस. हांव सांगता रेस्पेक्ट ना, हायरार्की माननात, कांयच माननात. तुमचो पिऊन पसून पॉलिटिकल हाचेर गजालीचेर हे आशिल्लो तो डायरेक्टराचे व्हडलो समजता. संदेश हेका शेवटी जबाबदार कोण ह्या आतां जे कितें पॉलिटिक्सान जे लोक आसात तुम्ही पॉलिटिशियन म्हणून सांगता आमीच रे जे पळय पावरार जे पळय कोण आसा ताका शेवटी निवडून कोण दिता आनी तुमी सर्वसामान्य मनीस दिता न्हू तुमी तो म्हणटाले सर्वसामान्य मनीस सुद्दां जर खंय तरी जर ते हे जर घेवन जर बसला की फाल्यां हांव हेका निवडून दिलो जाल्यार म्हाका जॉब मेळटलो तेका निवडून दिलो जाल्यार म्हाका जॉब मेळटलो असो जेन्ना विचार करून जर कोण फाल्यां मतदान जर करता जर रायट इन्स्टेड ऑफ मॅरीट सो ही इज तर ब्लेमिंग तुम्ही युअर तुम्ही एम्प्लॉईज. तुम्ही तुम्ही जॉब दिवचे पूण परत परत जेन्ना असले कितें इन्स्टन्सीस घडटा कितें इनडिसिप्लीन सांपडटा तेन्ना तुमी तांकां फावर करचो न्हू कित्याक जाणा दुसरो कोण सिन्सियर पळय वर्कर आहा ताचेर तो रिफ्लेक्ट जाता ताचेर परिणाम जाता आनी तो मागीर चिंतूंक येता ताका की आपूण सिन्सियरिटीन काम करूनय आपल्याक कांयच येना. एक हेड ऑफ डिपार्टमेंटूच जर धरतो तो आपल्याच्या डिपार्टमेंटान बरे स्किम्स बरे हें करूंक सोदता आनी तेन्ना जरी तर ताका कोणाकूय कितें जालें आनी तो टायम टू टायम एम्प्लॉई येयना म्हूण ताका जरी तर ताणें हें काडलो वो तो एबसेंट रावता वो कित्याकूय आनी कित्याकूय लागून जाल्यार फायल पेंडींग दवरली म्हणून वा आनी कित्याकूय जाल्यार तो जरी तर पॉलिटिकल प्रेशर हाडटा जाल्यार हें सारकें न्हू. ना पण ते पॉलिटिकल प्रेशर घेवपाचें कितें करपाचें कोणाचेर अवलंबून आहा जो पळय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आहा काय ना तो न्हू देरा तो अशेंच म्हणना की सगळे लोक जे पळय आहा काय ना सगळेच ऑफिसर जे पळय आहा काय पॉलिटिशियन सांगता म्हणून आयकता म्हणून देर आर सम रियली गुड ऑफिसर दे डोंट से दिस इज नॉट विदिन फिटिंग इन द रूल आय एम नॉट गोइंग टू डू इट हे सांगणारे ऑफिसर भितून आसात वाय ऑल द ऑफिसर नॉट डुईंग दॅट सगळे ऑफिसर त्याचे कित्याक वागना सगळे ऑफिसर बेसिकली अपराईट नात म्हणून तुम्ही त्याचा फायदो घेतात. ना असो जो अर्थ न्हू म्हाजो सांगपाचो उद्देश कितें आहा की शेवटी जबाबदारी जी पळय आहा ते लोकांचेर येता मतदाराचेर येता. म्हजो टायम सोंपला म्हाका एकच गजाल सांगात एक मिनटां भितर सांगात की इतले जॉब्सांची गरज आशिल्ली काय कितें आनी जॉब्स घेता जाल्यार कशे तरेन घेवचे इतलें सांगात आमी सोंपोवया. इतले जॉबांची गरज आसली काय ना हे हांव स्पश्ट सांगूंक शकना कित्याक आमची परंपरा ही एनालायज करपाची न्हू आमची हें पळय आहा आमचो रोल हो हे एनालायज करपाचो न्हू. कशे तरेन दिवचे अशें तुमकां दिसता. जॉब डिजर्विंग पळय कॅन्डिडेट आहा जे कोण मेरिटाचेर एक्सेलंट आहा पॉलिटिकल मेरीट पॉलिटिकल मातशें तरी हें आसताच तें कोणाच्यान डिनाय करपाक जायना पूण बेजिकली जो कोण भुरगो रियली सिन्सियर आहा हार्ड वर्कींग हें जरी तर त्या एक्सपिरियन्साचेर वा आनी खंयच्यारी कोणांतल्यान आमकां फीडबॅक मेळटा जाल्यार ताका जरूर नोकरी दिवची. म्हाका एकूच दिसता तें अशें की आतां पर्यंत जरी शेवटी पॉलिटिकान सुद्दां जो पळय कोण पावरार येता ताका पावरार हाडपाचें काम सुद्दां शेवटी ही जनता करता आनी जनतेक जर खरोखरच दिसता की कसले पॉलिटिकल इंटरफेर आसच्यो न्हू आनी खरोखर डिजर्वींग लोकांक जर थंयसर तो जॉब मेळचें म्हणून जाल्यार मतदारांनी सुद्दां तशेंच डिजर्वींग कॅन्डिडेट जो पळय खरोखरच प्रामाणीक मनीस आसा जो अशें पॉलिटिकल इंटरफियरन्स चड करनासतना समज तो लोकांचे सर्वसामान्याची ही दोळ्या समजून काम करणाऱ्या मनशाक निवडून दिवपाची जबाबदारी ही मतदाराची आसा आनी मतदारान जर अशा लोकांक जर निवडून जर दिले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसना की खंय तरी आपल्याक पॉलिटिकल बेनिफीट पॉलिटिकल गेन मेळची हाका लागून डिजर्विंगांक कुशीक दवरून आपल्याच लोकांक थंयसर नेमपाचो प्रयत्न करतलो म्हणून एक आनी सेकंडली हांव इतलें सांगूंक सोदता तें अशें की आतां पर्यंत जे पळय कितें नेमणूको जाल्ल्यो आसात त्यो सगळ्यो कितें फक्त पॉलिटिकल जावं एखाद्या वेळार फुडले निवडणुका दोळ्या समोरूच दवरून केला अशें न म्हणटा हांव इतलेंच म्हणान की जर तर शेवटी कितें आमचें पर्सनल डिपार्टमेंट आसा आमचें फायनान्स डिपार्टमेंट आसा ह्या सगळ्यांनी एनालायजीस करूनच शेवटी निर्णय घेवपाचो आसा त्या निर्णया प्रमाणे फुडें सरता. ओके हांगा आमी आनी चड कांय डिस्कस करपाक शकना कित्याक आमचो वेळ सोंपला पूण खुबश्यो गजाली जाल्ल्यो आसात पूण त्याच बरोबर एक महत्वाची गजाल प्राचार्य सुरेंद्र शिरसाट हे आसात राजकारणी पूण त्याच बरोबर तांकां एक सज्जन सभ्य मनीस आनी एक इंटलेक्च्युअल मनीस म्हणून वळखतात आनी तांणी सरळ सरळ मान्य करतना सांगलां की हाजे नंतर असले लोक जर नोकरी दिवन जर ताचेर जर राजकारण करपाक सोदतात त्या लोकांक तुमीच निवडून दिनाकात अशे तरेचे तांणी सांगलां. आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज असोसिएशन आसा तांणी बी आपल्यो कांय गजाली सांगिल्ल्यो आसात आनी तांणी सांगिल्लें आसा की हे राजकारण्याक राजकीय अपॉइंटमेंट जाल्ल्यान तांकांय त्रास जातात गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनाक त्रास जातात सद्याक रेस्पेद उरल्यो ना अशे तरेच्यो गजाली जाल्ल्यो आसात. हो केवस वाडचो न्ही जाल्यार कितें करचें हें फुडल्या इलेक्शना वेळार तुमकां थारावचेंच पडटलें लोकांक थारावचें पडटलें कारण अल्टिमेटली सगळे जॉबांतले अर्धा परस जॉब तरी फक्त पॉलिटिकल कारणाक लागून केल्या अशें सद्या बोवाळ चल्ला. हें कितें करपाचें आनी हातूंतल्यान मुखार कशी वाट काडपाची हें शेवटी मतदारान थारावपाचें. तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडियो भितर आयले आनी आपली मतां उक्तायली म्हणून तुमचे आमी उपकार मागतात आनी पळयत रावात अशेंच प्रुडंट मिडिया.